Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. तरी तालुक्यात सुल्ला या गावाने एक गजाल घडलेली असा ती म्हटल्यार विठो पिंगळे याची एक दोन लहानशी एक गोरवांची पाडका जी असा ती वाघान खाल्लेली असा. गोरवाच्या बाबतीत जे आम्ही ऐकलं पळय ते कसे कितें जाले तुमचे? कितें म्हटल्यार गोरवांचें म्हटल्यार वाघानच मारली न्हू ती. वाघान मारली. वाघान मारली. कितली पाडकां? 2 पाडकां मारली आतां. तुम्ही कोणाक मागीर कळयले? ती आमकां मेळान जाली, एक दीस आमकां मेळांक ना ती मारली ती. आमी सोदली 2 दीस. सोदून म्हणजे आमी सोदून काडली. सोदून काडल्यार मेळ्ळ्या बरोबर तांकां कळयलें कोणाक फॉरेस्टाक. फॉरेस्टान तेंच्यानी येवन ते फोटो मारून घरान तेंच्यानी काल डाक्टर हाडून ते सगळे पुरली बिरली तेंच्यानी केलें. तुमची ती वाड्यात येऊन गोरवां खाल्ली काय म्हणजे भोवांक गेली? अशी भायर वाड्यात अशी भायर गेली, पावस नाच मातशे भायर गेले त्या मळा. रातच्या टायमार का हा दिसाची 12-1 वाघ आमकां जंगलात दिसतात न्हू. दिसतात न्हू भोंवता? वाघ आमकां जंगलात दिसता. तो काय आसा, आज असो जर हांगा दिसलो तर फाल्यां तो आणखी खंय पावलो. हां. तो काय एकीच कडेन नासता न्हू. तुम्ही असो हांगा भोंवतना मोठो वाघ पयला का अशें बारीक बी वाघ? मोठो आसा आनी बारीक आसा. बारीक आहे का? दोनूय. म्हणजे तुम्ही पयला भोंवताना हो. म्हणजे तुम्ही गोरवांक घेऊन आमी गोरवां वांगडा आसता न्हू. हय तेन्ना दिसला तुमकां दिसता केन्ना? दिसता. तुमकां ते कितें दिता म्हणून सांगलें तेंच्यांनी? दिता म्हणून तेंच्या रिपोर्ट करून गेला. म्हणजे आमची गेल्या वर्सा गाय मारलेली हं. तो तेंच्यानी तसोच रिपोर्ट केलो हेलो आनी तेंच्यानी मागीर हाडून दिलो आमकां पयशे दिले. हां. तेकच हाडून दिले. ही मारलेली बगली वाघान एकाक खाल्लेली शाप. हां. सारके खाल्लेले हां. आनी एकाक हांगा मारले मारून उडयले. हां. मग ते एकाक खाल्ल्या. हां. म्हणजे साधारण ती पाडकां केदीशी आहली? मोठी आजी पाडक 2 वर्सांची. 2 वर्सांची. जाल्यार तुमचें म्हणून काम एक आहा की फॉरेस्टाक कळोवपाचें की हांगा वाघ आमकां दिसता. आमी गायड हो दिसाक एकदां हांगा येतात. हां. हे एकाच लागा हां. म्हायती काडपाक. तुका दिसलो नाल्यार काय जाता, आमी भोंवतात न्हू गोरवां वांगडा. हय. तो येतात मागीर आमी ताका लूज तेकाच सांगता. हां. दिसलो तरी नाल्यार मांग मेळ्ळो ते आमी ताका सांगता. हां. की असो असो आसा म्हणून हय. ते कितें सांगपाची गजाल म्हटल्यार आयज आमी सुल्ला सत्तरी ह्या गांवान आसा आनी सुल्ला सत्तरी गांवान आमी ती जी पुरलेली आसा गोरवां ते थंयसर आमी वचपाची ट्राय केली. पण आमी वचोंक पावोंक ना कित्याक तर गांवच्या आमकां लोकांनी सांगलें की ज्या जाग्यार ती पुरल्या त्या जाग्यार वाघ भोंवता आनी अस्वल भोंवता म्हणजे खूब डेंजरस सिच्युएशन आसा. सत्तरीच्यान प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस.